आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा तुका गावोन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवून कोता आमी गायो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, 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 बोडव्यांचो तुका बोजून कोता आखे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता, सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्याचो आनी तारांचो मोग उजवाड फांगून परगट कोता असो, तूच सूर्या आमी पोजोड तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां, तुज्या मोगान पेटात आमची काळजां, सासणां गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. जेजू, वखाणनी आर्गां मोहिमा तुका. जेजू, तुवें आमकां हो दीस दिलाय आनी आमी तुका दिनवासता. तुजे बरेपणान तुवें आमकां सगळें बरेपण फाव केलाय, पूण आमी अदृश्याकूय अणभवता. अदृश्य आमकां बरें दिना, वायटूच दिता. पूण तेन्ना आमी घुस्पावता
आमी नोको की वायट येता तें उद्रुश्यांतलें येता म्हणून आमी समजता की तूंच ती आमकां दिताय आमकां शिडकावंक ना तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय आमी घुस्पावता आनी ताका लागून आमी आपलेपणांतूच जियेता आनी हाका लागून देव जर आमकां आपल्या ताब्यांत करून ताचे गुलाम करून दवरता भितरल्यान ताणें त्यो घोडी घडोवन हाडलेल्यो आसा ज्या प्रमाणे आमकां आनी स्वतंत्रपण ना आमी ताचे गुलाम जालेले आसा आनी ह्या गुलामपणांतल्यान आमी वावुरता आनी कितें म्हणटा तेंच आमी नकळो कित्याक हे भशेन तो आमच्या चिंतनांनी घुस्पोट घालता आनी आमी तुजेर मागीर बोगलांट घालता तुका हे परी आमी आनिकूय दुखयता पूण तूं आमकां समजून घेताय आमचे पासत तूं सगळें सोंसताय आनी भोगताय आनी आमकां सुटका दिवंक तूं आनिकूय वावुरताय तो जेजू ह्या वेळार आमचे दोळे तुजेरूच स्थिरावन आमी दवरता जशे भशेन पेद्रू जेन्ना उदकाचेर चलोन तुजे सुशी ताणें तुजे कडेन परवानगी मागली आनी तुवें ताका दिली तेन्ना तो चलोंक लागलो पूण ताची दृश्टी ताची विस्त तुजे सुरशिले काडून लारांचेर आनी मोडाचेर ताणें लायली तेन्ना त्या मोडांत तो बुडूंक लागलो त्या लारांनी तो भितर वचूंक लागलो पूण ताणें रोखडोच तुका उलो मारलो आनी ताचे दोळे पोत्तून तुजे थिरायले आनी हे परी तुवें ताका सुटका दिली तुवें ताका वाचयलोय आनी रोखडोच ताका सुरक्षीत जाग्याचेर व्हेलोय आनी हे परी तूं आमकां सगळ्या जाणांक तातूंतल्यान ही शिकवण दिताय की आमी सगळ्यो गोश्टी तुजेरूच आमचे दोळे लावन आमी आमचें जिवीत थिरावंक जाय न्हयच तूं ह्या पवित्र सक्रामेंतान पूण सगळ्या वस्तूंनी तूं आसाय कित्याक सगल्यो वस्तू तुजे सोबें घडोवन आयिल्ल्यो आसा आनी आमच्यान तुका सगळे सुवातेर सगळे मदें अणभवूंक जाता तर ह्या वेळार आमचे दोळे जेजूचेर लावन हो वेळ प्रत्येक सुस्कारांत आमी साडया सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येता सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळे भितर हातलें भायर काडून ताचेर दवरलें म्हणटच तोच आमकां तातूंतली सुटका दिता आमची सोडवण तो हे परी घडोवन हाडटा आमी ताका पूर्णपणे सहकार करया सगळे भितर हा तितलें भायर काडून ताचेर दवरया आनी तो तें नितळ निर्मळ करून आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो वायट हा तें काडून आमचें सवें आपलें बरेंपण प्रत्येक सुस्कारान तो भरून काडटलो आनी काडीत आसा तो अणभव आमी घेवया प्रत्येक सुस्कारांत आमचे दोळे ताचेरूच लावन आमचे भितर हा तितलें भायर ताचेर काडून दवरया आनी ताचें बरेंपण आमी पत्करया बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते समजून घेतात आनी आपली थिरायेक लागून पीक दितात ती सुपागी
Sacramental रावलोल्या मोगाच्या जेजू Sacramental रावलोल्या मोगाच्या जेजू उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा मुनशा सैमान आयलोल्या देवाच्या पुता मुनशा सैमान आयलोल्या देवाच्या पुता मुसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं मुसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं प्रितुमीचेर देवलोल्या सर्गीच्या उंड्या प्रितुमीचेर देवलोल्या सर्गीच्या उंड्या ओस्तक बुकेलोले ओत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुझे ओस्तक बुकेलोले ओत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुझे उंड्या रुपान लिपलोल्या सर्गीच्या राया उंड्या रुपान लिपलोल्या सर्गीच्या राया आमच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा जेजूचेर आमचे दोळे लावन आमी आमचें जिवीत थिरायतना ताची कुरपेची दोयेची किरणां आमची कुडींत मनांत ओतम्यान शिरून ती आमकां पिकोवणी दिता आमची पातकां कितें आसात ती आमी वळखोंक लागता आनी ती पातकां वळखली म्हणटच ती आमी कुंभसरांतल्यान जेजूकूच पाद्री उदेशी सांगून तातूंतली तो आमकां स्वतंत्रताय दिता आमकां मेकळेपण तो दिता तर आतां तुमच्यान साक्रिस्तीन कुंभसाराक बसलेले आसा फादर तांचेशी वचोंक जाता.
जेजू आमकां ताचे सोबेन दवरून आमचें जिवीत भाग्याचें जिवीत म्हणून ताणें सांगलां आमकां. बरें आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपली थिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी. तर म्हज्या भयणीनो भावनो, आमी जेजूच्या नांवाचेर आमचें जिवीत थिरायता. ताणीन हांवें जिवीत जेजू तुचेर थिरायल्लें आसा. घडटा तें सगळें करूंक तांचे लागीं जाता. खुशे मनान गरीब ती सुभागी. खुशे मनान गरीब ती सुभागी. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमी सगळे भितर हात दितले तुजेर दवरता आनी आमी खुशे मनान सारकी मेकळी भितरल्यान जाता आनी गरीब जाता. हें नाका जाल्लें आमचे भितर आमी दवरिना. जावं आमची चिंतना, आमची भावना, आमच्यो चाली, आठवणी सगळें तुजेर दवरून आनी तूं अशें म्हणटाय आमकां खुशे मनान गरीब ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें वय जेजू. आमचे भितर फकत तूंच आसाय, पूण ही साय आमच्या पातकांची तुका परजळूंक आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दिना. हाका लागून हें पातक आमी कबूल करता आनी तुका आमचें सगळें जिवीत दिता. बुजवण कोत्तात ती सुभागी देव तांकां दादोशी कोत्तलो. रुदोन कोत्तात ती सुभागी देव तांकां दादोशी कोत्तलो, बुजवण दितलो. वय जेजू, रुदोन म्हूण कित्याक म्हणून कोत्ता आमी? आमी आमच्याच पासत रडटा कितें? आमकां दूख लागता दुसरी कोण गेली ओ कितें तांकां जालें जाल्यार? ना. तर आमी जितली भितरल्यान तुजे सवें आमचें जिवीत तुजे बुजवणेन सादता, तितली आमी भितरल्यान स्वतंत्र जाता आनी बोली जाता. बोली ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज. जेजू, न्हयच आमच्या काळजान तूं आसाय, पूण सगळे स्वातेर सगळ्या वस्तूंनी आसाय. ताका लागून आमी तुका सगळे स्वातीचेर अणभवता आनी बोली म्हणटोच आमकां तूं सगळे वस्तूंनी दिश्टी पडटाय. प्रमाणीकपणांक ताण येतात आनी भुकेतात ती सुभागी देव तांकां दादोशी कोत्तलो. दोयाळ ती सुभागी देव ताची दोया कोत्तलो.
जितली आमी खोलायन तुज्या एकवटांचें जिवीत सारूंक लागता जेजू, तितलो तुजो स्वभाव आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान घडोवन येता आनी आमी तुजे सारकी दोयाळ जाता आनी तूंच आमकां ही दया दाखयताय. काळजान नितोळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. कुडींत मनांत ओतम्यान सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू आमी तुजें दवरलें म्हणटोच तूं तें नितोळ निर्मळ कोत्ताय आनी आमकां भितरल्यान साफ कोत्ताय. हे परी आमकां सगळें स्पश्टपणी दिसोंक लागता. आमचे पातकाचे सोयंब आमकां आतां कंट्रोल करिना, पूण तें तुजे वतीन केलां म्हणटोच तुवें तें सगळें काडून उडयलें. आमची ती साय काडली म्हणटोच आमकां सगळें स्पश्टपणे दिसता आनी तूं म्हजे सवयीन हांव तुजें सगळें आसा तें पळोवन तुजे सारकोच हांव एक खरीच सांदो जावन जियेतां तेंय बी म्हाका तूं दाखयताय आनी पळोवन हांव संतोश भरीत जाता. ताका लागून तुका वाखणटा, आर्गां दिता आनी तुजी मोहिमा गायता. तर ह्या तुज्या उतराचेर नियाळ करून आमकां खूब बरेंपण फावो जाता. B4 घेवया. जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष, जेजू तुजी उतरां दोळ्याचो उजवाड, जेजू तुजी उतरां जिणेचो विस्वास, जेजू तुजी उतरां ताणेल्याक उदक, जेजू तुजी उतरां भुकेल्याक जेवण, जेजू तुजी उतरां जेजू तुजी उतरां रोडोल्यांक बुजवण, जेजू तुजी उतरां अपराध्याक माफी, जेजू तुजी उतरां गुलामाक सुटका, जेजू तुजी उतरां गुलामाक सुटका. वय जेजू तुजी उतरां आमकां भितरल्यान स्वतंत्रपण दिता. भयणीनो आनी भावनो, फादर साक्रिस्तीन बसलेले आसात. तुमच्यान वचोन कुमसार जावंक जाता आनी हे परी तुमची तयारी मिसार वांटो घेवंक आनीकूय खोलायन करूंक जाता. शांती कोत्तात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. जेजू जेन्ना आमी तुका एकवटोन जियेता
तेन्ना आमी दुसऱ्यांचें चिंतना उतरां कोन्यो समजूंक लागता. कित्याक तें आमचेर घेना, आमी तुजेर तें दोत्ता. प्रत्येक सुस्कारान आमचेर घेवचें आसतना ती चिंतना उतरां कोन्यो आमी तुजेर दोत्ता. जेजू जेजू म्हणून तें भायर काडटा आनी तूं ताचेर आशिर्वाद घालून म्हजें मन उजवाडा येताय. सो पवित्र आत्मा म्हाका सगळें स्पश्टपणे दाखयता आनी कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय आनी कित्याक लागून तांचे सगळें अशें घडटा तें पर्यंत तूं म्हाका दाखयताय. आनी हे परी हांव सारकोच तुजे दोळ्याळायेन म्हजें जिवीत सारूंक लागता. जेजू, जेन्ना तुजी दया म्हज्या उतरांनी कोन्यांनी सालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवूंक मेळटा तेन्ना तूं म्हाका आनिकूय दयेन बोदताय आनी हे परी तुजी दया म्हाकाय मेळटा, म्हाकाय समजणी मेळटा आनी हांव दुसऱ्यांक तुजे सारको समजून घेता. तुजे वरवीं हें सगळें घडटा. म्हणटूच अशें घडलें म्हणटच जशे भशेन तुका दुमाळो दिलो त्याच प्रमाणे आमी प्रमाणीक जावन आमकांय ती दुमाळो दिवंक लागतात. पूण आमी हें जाणो की ती आमकां न्हय, पूण जें आमकां कोत्तात तितलें तें तुका कोत्तात, तुका आमच्या देवाक कोत्तात. आनी तूं सूट घेनाय पूण तातूंतल्यान तूं ताची मनां उजवाडावन तांकां रिस्केर हाडटाय. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उडयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, कित्याक सरकार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदी प्रवाद्यांक तसोच तांणी दुमाळो दिला. जेजू, ही तुजी उतरां सारकींच म्हाका लागू जातात. जेन्ना हांव तुज्या एकवटान जियेता तेन्ना दुसऱ्यांचें पातक ती तुजेर थापतात आनी ताचो परिणाम म्हजेर घडटा. आदीं हांव रोखडोच रियॅक्ट करतालो, पूण आतां म्हाका तुवें समजणी दिल्या म्हणून आतां हांव दुसऱ्यांची चिंतना उतरां कोन्यो म्हजे सोबें दवरिना, त्यो तुजे सोबें प्रत्येक सुस्कारान दवरता आनी तुजे गोठायन बरोवन येता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचें जिवीत सगळेंच आमी जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया आनी तो आमचो मास करून सेंटर करून आमच्या जिविताचो धोनी आनी देव म्हणून ताका आमचें जिवीत सगळेंच समर्पण जियोया.
D41 घेऊया. तुझे पार मोच्या देवा शांतीना मोच्या आत्म्या. तुझे पार मोच्या देवा शांतीना मोच्या आत्म्या. तू एकलोच म्हाका राखताय. तू एकलोच आदार दिताय. तू एकलोच म्हाका राखताय. तूच एकलोच आदार दिताय. तुझे पार मोच्या देवा शांतीना मोच्या आत्म्या. तुझे पार मोच्या देवा शांतीना मोच्या आत्म्या. तू एकलोच मोचे खोडो. तू एकलोच मोजो तारो. तू एकलोच मोजो किलो. तूच म्हाका तिरगोट कोताय. तुझे पार मोच्या देवा शांतीना मोच्या आत्म्या. तुझे पार मोच्या देवा शांतीना मोच्या आत्म्या. सर्वेस्पराच्या गोपा शांत राव तू मोच्या आत्म्या. तो एकलोच मोजो सदा बोरवासो आनी विस्वास. तुझे पार मोच्या देवा शांतीना मोच्या आत्म्या. तुझे पार मोच्या देवा शांतीना मोच्या आत्म्या. देवाच्या हातान आसा म्हाका मान आनी तारो. तू एकलोच मोचे खोडो. देवाक हांव शरणावेता. तुझे पार मोच्या देवा शांतीना मोच्या आत्म्या. तुझे पार मोच्या देवा शांतीना मोच्या आत्म्या. जेजू, तुजेच बरोबर आमी आसा, कित्याक तूं आमकां केन्नाच सोडिनाय. आनी तरी पूण आमच्या चिंतनांनी, आमच्या भावनांनी
आमचे चालींतल्यान तूं नायच कसो आमी जियेता. एकसूरपण आमी भोगता म्हणटा हें फोटिंगपण आमी सोडून दिवंक जाय. कित्याक तुवें आमकां दृढपणे सांगलाय की तूं आमचे बरोबर सदांच आसाय, संवसार सोंपा पर्यंत आसाय. तर हें आमच्यान कशें म्हणूंक जाता जेजू? आमकां समजणी मेळोंक ना अशें दिसता. पूण आमची पातकां तूं बक्षिताय. तुजी विरीत आमच्यान केन्नाच जिवंक जायना. सुस्कार घेना जाल्यार आमच्यान कशें जिवंक जाता? म्हणटूच सुस्कार तूंच जावन आसाय. तूंच जावन आसाय जिवीत, आनी तूंच जावन आसाय वाट, आनी तूंच जावन आसाय सोत. सगळे स्वातीचेर सगळे वतीन आमी तुका अणभवता जेजू. पूण हें आमचें किरकोळ मन आमकां घुस्पटा येता जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता आनी देंवचार मागीर आमकां नाका जाल्लें शिंकयता आनी कोत्ता आनी आमी ताचें सोत मानूंक लागता. पिसाट मनशां सारकीं. पूण तूं आमकां बक्षिताय. तूं आमकां समजून घेताय. तूं आमकां सांगताय तें परवणें तेच भाशेन तूंय आमकां बक्षिताय 70 पाटी 7. जेजू ह्या वेळार आतां आमी तुजें बोगसणें घेवन भितरल्यान स्वतंत्र जायत वेता. प्रत्येक सुस्कारान तुका सगळें आमी ओपून दिता आनी तुजें जिवीत आमचें सगळें तूं वाडयत आसाय. आनी हाका लागून आतां आमी आमचें चिंतिना. जी आमची भाव भयणां आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात तांचे पासत मागता. जी आपल्या काजारचो दीस मनयतात तांचे पासत मागता. तांचे काजारी जिवीत जेजू तुजें सगळें ती तुका मास करून जिवच्याक आनी तुजे बरोबर एकामेकाचो मोग करच्याक मागता. सगल्या जोडयां पासत ताका तूं राख आनी सांबाळ. वयले वयर जिवंक दिवं नाका. त्याच प्रमाणे मागता सगल्या आमच्या दुयेंती पासत. भुरगीं जल्माकूच येतात आनी तांकां इतलें वायट कुडीचें आसा की तीं इंटेन्सीव कॅरान आसात. तांचे पायक मायक आनी तांकांय कितली दूख ती. त्या वेळार एका भुरग्याक आवयन आपण्याच्या भुजांनी घेवन ती ऊब कुडीची मोगाची दिवंक जाय. पूण ती हॉस्पिटलांनी ती बाजीचेर आसा, इन्क्युबेटरान आसात आनी कितले हाल तांचे जातात. जेजू तांचे पासत आमी मागता तांकां तूं पेकोवणी दी. त्याच प्रमाणे कितलींशीं जाणां तरणाटीं बरीं नात. कसलें तरी ओदृशान ती पडून तांचें जिवीत सारकें कासवीस जालेलें आसा. थोड्या जाणांक मनाची दुयेंसां आसात. बाकीच्यांक कुडीची दुयेंसां आसात. दुसऱ्यांक ती चाल देंवचारान घडोवन हाडलेली आसा. ताका लागून तांच्यान भायरूच सरोंक जायना त्या पातकांतली. गुलामपणान ती जियेतात. ह्या सगल्या पासत आमी मागता जेजू. न्हयच कुडीच्या दुयेंसां पासत पूण मनाच्या, आत्म्याच्या आनी संबंदाच्या. मागता सगल्या आमच्या भाव भयणां पासत जांकां आजून काम मेळोंक ना. अभ्यास केल्लो आसा, थोड्यांनी करूंक ना, पूण काम सोदतात आनी काम मेळना. थोड्या जाणांक काम मेळ्ळेलें आसा पूण तिचो परिस्थिती ना. ह्या सगल्या पासत मागता. ह्या दिसांनी पावस बरोच पडलो आनी आमची शेतां भाटां मातशी पिडात जाली. तर हाका लागून आमी खूब खोंती भरीत आसा.
तर हें सगलें आमचें शेता भाटांचें तुज्याच ताब्यान कोत्ता जेजू आनी तूंच तें सगलें राग सांबाळ आनी बरे भशेन वाडोवंक आमकां मदत कर. जाणीं आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा तितल्याय पासून आमी मागता जेजू. तांकां तूं स्पर्श कर आनी कुडीची मोनाची आत्म्याची पेकोवणी दी आनी हेरां ताच्यो विनंत्यो आसात तितल्योय तूं शांती पावय. भाग्योन फ्रांसिसाच्या मागण्यांनी सायबणाची उडोवणी. आमचे फिरगोजी पासून आमी मागता सगळे फिरगोजकारां पासून जीं आयज हांगसर आयिल्लीं आसा, जांकां हांगसर येवंक जायना वेगवेगळ्या कारणांक लागून, जीं परदेसांत आसा, ह्या सगल्या पासून आमी मागता जेजू. ती कडेक नकळो पर्यंत आयज आमी हांगसर मिसाक येता म्हणून ही आदली परंपरा आमी आजून घट दवरलेली आसा. तर ह्या सगळ्या आमच्या भावां भयणां पासून मागता आनी चड करून आमच्या पादविकारा पासत आनी पातकुरा पासत हेरां सिस्टरी आमचे बरोबर मदत करतात आनी वावुरतात तांचेय पासून आमी मागता. आनी सगळे आमचे पंगड आसा तितल्याच्या फुडाऱ्यां पासत आमी तुका तांचे पासत मागणें करता. आनी आतां सगळीं जाणां आमी एका थाळ्यान जेजूच्या एकवटांत रावन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जेजून म्हणलें ते भशेन आमी आतां म्हणया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. संस्कारा कितल्या व्हडत्या सासणांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुसपट्टात गोठा मुखार थिरवाडो आमचो बाबा सैम व्हडते विशय दिना बापाक आमच्या जैती बोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजांत तोंडान वंदुया वाखाणुया उपचोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार को खातीरपणा मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उदो मागया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन.
तुम्ही हांगसर सगळीं भावार्थांत आयिल्लीं आसा. आमी वेळ जेजू बरोबर सारलो. आतां आमी सायबीण माय बरोबर सारया आनी तुमच्या सगळ्या गरजां पासून आमी मागया. तुमच्यो आनी गरजो आसात तरेच्यो. खूब पाटी आमकां अशें दिसलां की देवान आमचें आयकोंक ना काय ना, तो आयकोता. पूण आतां आमी सगळीं जाणां बरोबर आसा हांगसर आनी बरोबर आमी मागणें केलें की ना, तो आनिकूय आयकोतलो. तर भावार्थान आतां आमी एकूच खण घेवया आनी मागीर आमी मिसान भाग घेवया. पूण सगळीं तुमचीं दासां आसात तीं आतां दोळे धांपून तुमच्या मनांत आनी काळजांत हाडात. आनी आतां आमी देव स्टार्ट करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानतां देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मारीत हांव जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोतमानतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ बोरमासो आनी प्रिती मोग वाडोवंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक सायबीण माय कडेन आमी आनी भगवान फ्रांसिसा कडेन मागया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman Maria Curpen Belle Service por Chatayan Saus, Remodet Sudens de Suput Jesu. भगवंती मरे देवाचे माय, आमा बापया कधी विनंती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman Maria Curpen Belle Service por Chatayan Saus, Remodet Sudens de Suput Jesu. भगवंती मरे देवाचे माय, आमा बापया कधी विनंती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman Maria Curpen Belle Service por Chatayan Saus, Remodet Sudens de Suput Jesu. भगवंती मरे देवाचे माय, आमा बापया कधी विनंती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Moima Bapa Kani Puta Kani Poitrotmyang. आदी आता आनी सदां सदां. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. आनी ताणें ताका म्हणलें, तुमी नाजरेंतका जेजूक सोदतात, तो हांगा ना, ताका
देवान पुनर्जीवन केलो ताका दवरलीतली ती स्वाद तुम्ही पळयात. आमचे बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायसायचो आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जठाय साव श्रमदित सदैवन सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये म पाप्या खाती विनती कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जठाय साव श्रमदित सदैवन सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये म पाप्या खाती विनती कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जठाय साव श्रमदित सदैवन सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये म पाप्या खाती विनती कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जठाय साव श्रमदित सदैवन सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खाती विनती कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जठाय साव श्रमदित सदैवन सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खाती विनती कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जठाय साव श्रमदित सदैवन सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खाती विनती कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जठाय साव श्रमदित सदैवन सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खाती विनती कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जठाय साव श्रमदित सदैवन सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खाती विनती कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जठाय साव श्रमदित सदैवन सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खाती विनती कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जठाय साव श्रमदित सदैवन सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खाती विनती कोर आताने आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आताने सदा सदाकाळ. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतली उजांतली, वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. नमान राणये, काकुळतीचे माये, तुंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याल शर्यातनी तुजी कोकळीची नदर घाल. तुका वाड्यान मोगाळ दुलो बांकवार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रुजारचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटपलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळोची कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक साकोरणीचे ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर वडवळस केल्यो ताणें. सुरबुलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पोदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनवळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. क्रेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. अब्रामांक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपले चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सर्वदा. आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपार. पामाये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपार.
आतां आमची तयारी जाल्ली आसा मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खासगी मागणी आसली तांचे पासून आमी मागलेलें आसा. ते मनांतूच धरून आतां हे मिसान आमी वांटो घेवया. तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिता. ह्या बजलिकेंत ह्या वेळार भाग्योन सान फ्रांसीस शेवेरा बरोबर हो वेळ सारून जेजू बरोबर आमी अदीक आमचें जिवीत खोलावंक आनी ताच्या आसण्यांत आमचें जिवीत ताकाच ओपून ताचे सोबे आमी तें जिवंक. सुरवातेक आमी गीत घेवया. A36 पेज 20. A36. मोदेची सूख धाडटाय हो मोगोळ कुंदीन वासाको आपले जिवीत तुका भेटूंक तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावाक विश्वास मोग उचारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावाक विश्वास मोग उचारता. सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. तुका फादर. जेजूच्या नांवान ह्या मिसाचे भेटेन तुमकां माये मोगाचो येवकार. पियेदाद सायबिणीची फिरगोज, पियेदाद दिवाळी, वर्सावळीची आमची रोमार देवाक दिनवासूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर हाचे मजतींत आमच्या माय पायक शामायेच्या पायक पुर्वजांक जायती देणी बेसावां फावो जाल्यांत ह्या पासत देवाक दिनवासूंक आमी आयल्या. हे दिनवासणेचे भेटेंत आमचे फिरगोसकारां पासत सगल्या भवार्थ्यां पासत आमी मागुया. देवाचेर आमचो भावार्थ विश्वास अदीक गोड जावंक आनी क्रिस्ताची नीज फाटलावतारां कुशीन जिवंक आदार मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाग्योन फ्रांसीस शावेरान जेजूचो पाटलाव उमेदीन केलो. गोंयच्या राज्यान उमेदीन ताणें वावर केलो. जेजूची ओळख जाता तितल्या लोकांक पोरगोवची होच ताजो हेतू आसलो. पिडेंत आसलोल्यांक आपल्याच हातांनी ताणें वखद लायलें. गांव गांवांनी भोंवन भुरग्यांक एकठांय करून ताणें दोतोन शिकयली. जेजूच्या पदवेन मिलाग्री करून गोजेवंताक पावलो. आज आमी पियादादचीं फिरगोसकारां आमच्या गोंयच्या सायबाक मान दिवंक एकठांय जाल्यांक तर आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे उर्बेवण पाटलावदार जावया.
बाबा भयणानो, हे पवित्र तीन फवती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून देवाची काकुतीक उलो मारुया. सोगलीं बरोबर. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेऊत सदांच अंकवार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मात्तोल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. वो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. लगोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोदेसा कडेन उलोवन मोलें, इस्रायलेच्या पुतां धुवांक हांव दिवंक सोदतां त्या काना देशाची खबर काडूंक मनीस धाड. दर एका कुळांतलो एक मनीस धाड. दर एकलो कुळाचो फुडारी जावं. सर्वेस्पराच्या हुकुमा प्रमाणे मोजसान तांकां पारंतांच्या अरण्यांतसून धाडले. 40 दिसां उपरांत देशाची सोदपूस करूंक धाडटले ते परत आयले. पारांच्या अरण्यांत कादेक म्हटलेल्या थंय तांणी मोजेसाक आरोनाक आनी इस्रायलाचे पोचेक सोडून काडली. तांकां आनी सगळे पोचेक थंयची खबर दिली आनी त्या देशांत कितें उत्पन्न जाता तें हाडून दाखयलें. तांणी तांकां अशी खबर सांगली, तुमी आमकां धाडलेल्या देशांत आमी गेल्या. त्या देशांत खरेंच दूद आनी मोव व्हांवता. त्या देशाची उत्पन्नते, पूण त्या देशांत रावता तो लोक एकदम बोलिश्ट. शारां भोव व्हड आसात आनी सभोवती दुर्गां बांदून ती गोठ केल्यात. त्या भायर अनाकाची संसद आमी थंय पळयल्या. नेगेव प्रांतांत आमालेकी लोक रावतात.
हित्तीत, आमोरीत आनी जेबुसीत लोक दोंगरारी प्रांतांत रावतात. दर्या किनारेर आनी जॉर्दानाचे देगेर कानांकार लोक रावतात. मोजेसा भोंवतणी जमलेल्या पोरजेक कालेबान समजायली आनी म्हणलें, आमी वचून तो देश आमच्या ताब्यांत करुया, कित्याक दुबाव विरेत आमी जिखतल्या. पूण ताचे बराबर गेल्ल्या मनशांनी जबाब दिलो, त्या लोकां कडेन झुजूंक आमचे कडेन घडचें ना, कित्याक ते आमचे ओन बोलिश्ट. हे भाशेन आपूण वचून पळयल्या देशाची तांणी इस्रायलाचे पुतां धुवांक खोटी खबर दिली आनी म्हणलें, आमी खबर काडूंक गेल्या त्या देशाचे मनीस आपल्याच मनशांक खातात. थंय आमी देखले तितले मनीस एकदम लांब. खरेंच म्हळ्यार थंय ओरिश्ट आमकां मेळ्ळे. अनाकाची संसद, ओरिश्टांची पिणका. आमी तांचे फुडें सारके तोळ कशे दिसताले आनी तांकांय तशेंच दिसलें. हें आयकून सगळे पोरचेन आपले ताळे उबारून व्हडल्यान बोब मारली आनी ती रात रडून सारली. सर्वेस्परान मोजेसा कडेन आनी आरोना कडेन उलोवन म्हणलें, ही नोश्टी पोरजां म्हजेर केन्ना पर्यान गुणगुणटली? तांकां सांग, ती म्हजेर गुणगुणटा त्या हांवें आयकलां. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पोर. हांवें आयकलां त्या तुमच्या गाराण्या प्रमाणे हांव तुमकां वेंगयतलों. लोगणटी केल्ल्या तेन्ना 20 वर्सां वयर आसलोलीं तुमी सगलीं. म्हजेर गुणगुणटल्यांक ती तुमी तुमा सोमेस्तांची मोदी ह्याच अरण्यान पडटलीं. सोपूत दिवन तुमकां सांगता, ज्या देशान तुमकां पावोवन जिखयतलो म्हूण हांवें सोपूत घेवन भास दिल्ली, त्या देशान तुमी जेफुनेच्या पुता कालेबा आनी नुनाच्या पुता जेसुयेक काडून भितर सोरची नात. त्या देशाची खबर काडूंक तुमकां 40 दीस लागले. एक दीस एक वरस कशें धरून 40 वर्सां पर्यंत ह्या अरण्यान तुमच्या पातकांचो बार तुमी वतल्यात आनी म्हाका पाठ करप कितें तें तुमकां समजतलें. हांवें सर्वेस्परान अशें म्हणलां, म्हजेर पडली ते नोश्टे पोरजे कडेन हांव हे भाशेन चलतलों. ह्या अरण्यान तांचो विनाश जातलो, हांगा तीं सगलीं मोडटलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जातलो. सगळीं बी रावया उडकर. सॉरी. तुजे पोरजे तूं म्हजो कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजो उगडास कर. सगळीं म्हणुया, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां भाशेन आमी गुन्यांव केला, आमी नश्टेपण केलां, आमी अपराधी जाल्या. इजिप्तान आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुज्या विजमितांची पर्जा केल्ली ना. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर.
पूण रोखडीच तांची कर्तृत्वां तूं विसरली आनी ताची खोशी चोरी नासतना चलूंक लागली. अरण्यांत आपल्या ओंडवण्यांची वाट तांणी दवरली. जगलान देवाची परिक्षा करूंक लागली. जबाब तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तान तांणी केल्लीं व्हडती कर्तृत्वां कामाच्या देसान नवलां विजमितां. तांबड्या दर्यांत अजापांचे चमत्कार तरी देवाक आपल्या तारकाक ती विसरली. जबाब तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तो तुमचो नाश करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयतो जालो राग पेल्यान काडच्याक. तांचे खातीर विनंती करूंक तांचे मुखार जालो उबो मोजस. ताणें विचून काडलेलो. जबाब तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy monis noi sordia vorvi, ja zoganci voasa. Deva tonatle utor, taco ciu posta, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी थीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोळसरून गेलो. आनी कानाचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन ओशी उयेल मारली. सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कोर. म्हजी दुवेक देवचार जोबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थोन मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपाडून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल गोराण्याच्या सांडलोल्या शेडयां सुरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताची मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हळें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोरनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परतीपाडून जेजून तिका म्हळें, आगे वोड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडये बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयची दोनी वाचपां आयच्या ह्या आमच्या ओत्मीक सोमोरोबाक हो कोण थेको दिता.
इस्रायल पुरजे भाशेन आमी हांगासर रोमार काडून आयल्या देवाक दिनवासूंक देवान आमच्या आदल्या जिवितांत आमचे पुर्वजांक बरें केतलां तितल्याय पासत आमी देवाक दिनवासूंक. इस्रायल पुर्जेच्या जिविताचो सोडवणीच्या जिविताचो इतिहास थोड्याच उतरांनी आज आमी पयल्या वाचपांत आयकला. तातूंत देवान ही पोरसां आपली म्हणून विचून काडली. तिची आकारणी करूंक हांगसर थंयसर येली तिका. गरज तितलें दिसाच्या दिसा हे पोरजेक देवान दिलें. उतर दिलें, हांव तुमचो एकटोच देव, तुमी म्हजी आपुरबायची पोरसां आनी तुमकां देव ना म्हणून. ही पोरसां जायते फावटी देवाचेर अविस्वाशी जाली, पूण देवान हे पोरजेक सांडली ना. देवान तिचो परामोस करीत तिका तरेतरेच्या वायटांतली, अदृश्टांतली, आकांतांतली निवारली. ही पोरसां कुशलकां जावन देवाक वाखाणटा. पूण दुसरी घोडी येता जेन्ना तिचेर आकांत येता, दुस्मान तिच्या फुड्यांत उबो जाता, तेन्ना ती भियेता. देवाचेरलो भावार्थ विस्वास तिचो आलता आनी दुस्मान तिचो व्हडलो जाता. तेन्ना ही पोरसां आपले ओस्कोतायेंत देवाचेर भावार्थ विस्वास दवरचे सुवातेर आपणाचेरूच दवरूंक सोदता. आनी तेन्ना आपूण एक सादी आनी म्हजो दुस्मान वरिश्ट, हांव एक तोळ कसो. वी आर लायक अ grasshopper and our enemy is mighty. We will never be able to fight with our enemy because we depend on our own power. आनी ही पोरसां देवाचेर विस्वास दवरचे सुवातेर आपल्याच्याच बोडाचेर दवरता विस्वास देखून ही पोरसां म्हणटा आमी एक तोड कसो, grasshopper. पूण grasshopper पर्यंत जाल्यार जाणा आमी ताका 3 दोळे आसात आनीक दोळे तुटले वयर ताचे सगळें फुडें पळोवपाक एक दोळो आनीक 2 दोळे आसा ते सरभोंवती पळयतात. दे कॅन सी इन ऑल डिरेक्शन, ऑलमोस्ट बिहायंड, तांकां फाटल्यान पर्यंत दिसती पडटा. ही थोडा भाशेन ही पोरसां तर जाल्ली जाल्यार फाटल्यान नदर मारून देवान आपल्या जिवितांत कितलें बरें केलां ताचो उगडास करून देवाचेर विस्वास दवरल्यार देव आमकां सांडचो ना हो उगडास करून ओखोण विस्वासान देवाचेर पातयोन तांणी फुडें सोरयतालें. पूण ती पोरसां हुस्कोत तिचो भावार्थ तितलो घोट ना. भाव भयणांनो, शुभ वर्तमानांत आमकां कानाची वस्तुरी मेळटा आनी ती आपली दुवेक बरी करूंक मागता. तिचो भावार्थ व्हड अशें म्हूण जेजू सांगता. केदो व्हडलो तुजो भावार्थ. भाव भयणांनो, आमचो भावार्थ व्हड, ह्या खातीर आमी हांगासर दावी आयल्या. देवाक दिनवासूंक, देवाची तुस करूंक आनी देवा कडेन मागूंक आमकां राख आनी सांबाळ म्हणून. गोंयचो साहेब सान फ्रांसीस शावेर आमकां भावार्थ फावो केलो. भावार्थाचें जिवीत आमी जिवंक आमकां वाट दाखयली. आमकां ताणें सांगात केलो, आमकां राखली, सांबाळली आनी आजुनूय राखता, सांबाळता. ह्या ताच्या बरेपणा पासत आमी देवाक दिनवासूंक आयल्या. ताचे मजतींत आमकां जायती देणी बेसावां फावो जाल्या. उपकारी मनान आमचें जिवीत आमी देवाक एक दिनवासणेचे भेट कशी भेटूंक हांगा आयल्या. वागिवंत फ्रांसीस शावेर आतांच्या काळार आमकां एक ओखोण नामणो, ताचे असलो भावार्थ आमचे कडेन आसूंक. कानाची वस्तुरी तिची भाशेन भावार्थ ओखोण आमचो जावंक.
आनी आमच्या जिवितांत आदी देवान जायतें बरेंपण केलां ताचो उगडास करूंक देवान केन्नाच आमकां साणूंक ना हे मोतीन धरून आमी आमचें जिवीत फुडें चोरूंक भावार्थाचें जिवीत जिवंक बरी देखीचें जिवीत जिवंक आमच्या जिवितांत उतरांनी चिंतनांनी कोन्यांनी सदांच देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां कृपा मागुया. सा फ्रांसीस शावेराचो भावार्थ व्हड आमचोय भावार्थ व्हड जावंक आनी आमी आमच्या जेजूचेर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर जाणें आमचे पासत कोश्ट मरण सोसून पुनर्जीवनपण जोडलां आमी जेजू भाशेन मरून आमकां उणें करून आमकां फाटीं धरून आमचें जिवीत कोबार केलें जाल्यार जेजू भाशेनूच आमी पुनर्जीवन जातल्या. ह्या बोरवाशान ह्या भावार्थान आमी जेजूचें जिवीत जिवंक ओखोण भावार्थी जावंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. उबे रावया आनी आमची मागणी आमच्यो गरजो सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक जेजू जाकोयता ते वाटेर चलून व्हरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मोगता बापा आमकां दोगेन आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगल्या धर्माच्या लोकांक आपलो धर्म पाळूंक सुटका फावो कर म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मोगता बापा आमकां दोगेन आयकून घे. सगल्या पेदाच्या फिगोर्सकारांनी बागियोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचो पाटलाव करूंक तांकां बोल मागुया. विश्वासान मोगता बापा आमकां दोगेन आयकून घे. आमच्या पिडेवंत भावा भयणांक बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या विनोनेन पेकोवणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मोगता बापा आमकां दोगेन आयकून घे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब आमकां सगल्या गोंयकारांक एकवटान जिवचो नमुनो आमचे पासत सगल्या पासत तो देवा कडेन मागता. आमी सगलीं भाव भयणां कशीं जिवन मोग आनी शांती आमची मोदें शिपडावंक आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवा लागीं मागुया. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गीत घेवया. C43 पेज 46. C43. Sukhani duk soram
म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेश्वरा, प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं, तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखणटा, तारण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता, तुज्या सातां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेसू आमी ओडोकाता आनी एकांसी तेरे पियता इतले पावटी तू वैभवाने सो आमी तुझे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सुरवणीची काल्ज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योत बापा, फिलीप आमच्या कवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवोतपणाचो भरवोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योंत झुजे भाग्योंत दोन दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. बाबा भयणांनो, ह्या संवसारांत आमी सगळीं यात्रेकारां. संस्कारांनी देवाक आमी अणभवता. पेकोणी, बोगसोणे आनी सोबार देणी. जिवीत जियेता तेन्ना थोकता देव आमकां सांगात करता. आदी आमकां देवान बरेपण केलां ताचो उगडास करून आमचो विस्वास अदीक घोट जावंक भावार्थान आमचें जिवीत जेजूच्या हातान घालून फुडली वाट आमी चलूंक आमकां सगल्यांक जेजूच्याच मागण्यांतल्यान कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान अथ्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराचे पाप काटेने आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाचे शेणी
संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर आमची काकलूत कोर देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ओ जेजू आपल्या जिविताचें दान आमचे पासत करता ताका शिवून आमचें जिवीत आमच्या पेल्या पासत वांटूंक बळ दिता ताच्या जेवणाक आयल्याव ती सुभागी म्हाका फोवना पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवूंक वेताना आमी गीत घेवया. R10 पेज 179. R10. भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा खिणा खिणा म्हज्या मनाची तातना जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना कालीस म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगाळ देवा खातीर चिंता तशीं सपनां म्हजीं स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगाल जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें तुजे खोशेन म्हजी खोशी तुजीच खोशी करची तुवें जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सुर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणनो, हांव दिनवासता आमच्या फादर पात्रिसियो रेक्टर हे बाजलिकीचो आमकां हो सोयेक दिवन आमची रोमार आमचे बाबार्थाची यात्रा करूंक देवाक दिनवाशी जावंक भाग्यवंत सावेराचे मजतींत आमकां जायती देणी बेसांवां फावो जाल्या. आमचो बाबार्थाचे भाशेन अदीक घोट जावंक आमचो आवडो देवान आमकां राखूंक सांबाळूंक आनी सगळ्या देण्यांनी भरूंक फादराक आनी सांगात्यांक आनी सगल्यांक असो वावर करता तांकां दिनवासता. हाचो सेवा करूंक आमकां आदार दिल्ल्यांक, गायन करूंक आदार दिल्ल्यांक तांकांय हांव दिनवासता. आनी तुमचे उदार देणे तुमी दिला, देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचनेयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडो उपकार. मातशी बसात. पयले स्वातेर आमी सदांच देवाक दिनवासता, कित्याक हें सगळें घडून हाडटा तो देवूच. ताचे सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा हें आमकां धर्मदुतांच्या इतिहासान सांगलेलें आसा आनी तें खरेपणी आमी जियेता ते भाशेन. तर पयले सुवातेर देवाक दिनवासून आतां हांव तुमच्या पादविगेराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें तुमकां सगळ्या जाणांक ही परंपरा जिवी दवरूंक तुमकां हांगसर हाडल्या. पणजेची फिरकोज जवळ जवळ 170 वर्सां जालीं ती हांगसर येत आसा म्हणून तांची नोंदणी आसा, सगळो इतिहास आसा. आनको तुमी केन्ना पासून येवंक लागल्या पळय ती, पूण जरूर तुमी खूब वर्सां जालीं येतात तुमच्या पादविकार बरोबर. आदीं सगळीं जाणां चलोन येतालीं म्हण तेन्ना मोटरां बा नासलेलीं आनी ह्या काळार म्हण तूं शेत म्हण तूं आतां वाडटालें, कोणसां येतालीं आनी मातसो सोयग आसतालो, ताका लागून ती हांगसर येवन मागणें कोत्तालीं देवान बरें पीक दिल्या पुरो म्हणून आनी हे भशेन आसतालें तें. तर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ही परंपरा ती आदले भशेन ना, पूण आतां ही आधुनीक म्हण ती घडणी घडटा. आमी हांगसर भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराशी, गोंयचे पायशी, गोंयच्या सायबाशी येता हांव ताका ताचे कडेन विनंती करच्याक, ताका दिनवासच्याक आनी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक जेजू सगळ्यांक खोलावच्याक. तर न्हयच फादर सिमांव, फादर मॉरिसाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांणी दोगांयनी हांगसर येवन तुमकां हे मदत केलेली आसा. तर आमी देव बरें करूं म्हणटना आतां हांव तुमकां रेलिकेन बेसांव दितलो. एक आनी खबर आसा, तुमी ही देणी हाडटात ती कडेक तुमी चड हाडूंक ना, पूण तरी पूण हें जाणा जावंक जाय, तुमची देणी तुमी हांगसर गरिबां पासत हाडटात आनी हांव तुमच्या नांवान ती तांकां दितां. हांगसर सुमार 25 ते 30 लोक दर म्हयन्या येता. कोविडाच्या वेळार सुद्दां पर्यंत तुमी देणी दिल्ली ती हांवें ताका त्या काळार आख्या वर्साक पर्यंत दिल्ली. कालूच म्हाका खूब साक तांदळाचे हाडलेले आसात, तर ते भशेन म्हाका तांकां दिवंक जाता. तेल, साकर, मागीर साबू, टूथपेस्ट आनी हेर म्हणून तूं वस्तू ताका हांव दितां. थोडे पयशे हे सगळे तुमचे कडून तांकां मेळटात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.
त्या तुमच्या देण्याचेर आशिर्वाद घालता. आनी मागीर तुमकां आतां आनी एकूय सांगूंक जाय की ही तयारी आमची हांगसरूच येवपाची न्हय, पूण फुडल्या वर्सा उक्तावणी आसतली, एक्सपोजिसांव आसतलें 21 नोव्हेंबराचे ते जानेवारीचे 5 तारखेर पर्यंत आसतलें, 45 दीस. ताची तयारी आतांच चालू जाल्ली आसा. कोविडाच्या काळार वेळार हांव सकाळीं 5 मागणें घेतालो आनी खूब लोक तातूंत भाग घेतालो. ह्या मागण्यांत हांव तुमकां शिकयता कशे भशेन आमी खरी जेजू सवे आमचें जिवीत सारूंक जाय तशे भशेन ताणें सारलें आनी ताका सांत शिकयलें, कित्याक ताचो अणभव तो आसलेलो. ते भशेन हें वद्दे वर हांव तुमकां तरेतरेची मागणी जी ताणें अणभवलेली आसा, म्हणजे जी पद्दत देवा बरोबर संबंद दवरच्याक आनी ताचे बरोबर वावरच्याक, तें हांव तुमकां वद्दे वर शिकयतां. त्या उपरांत आमचो कॅथलीक लोक म्हणी म्हणूंक नकोत, तो ताका लागून हांवें म्हणलें थोडें हांव तुमकां शिकयतां. प्रत्येक नोमांवरी आदीं तरी एक म्हण म्हणली जाल्यार 200 म्हणी आमच्यान म्हणूंक जातल्यो. कित्याक लागून देवाचें उतर इतलें आमी आपणायतले हांव आनी आमचें जिवीत ताचें थिरायतलें हांव, तितली आमकां गोठाय मेळटली. ही नाका जाल्लीं चिंतनां ती भायर वयतलीं आनी देवाचीं चिंतनां आमचें सगळें आसतलीं आनी देवा सारकीं आमी उदीक जावंक लागतलें. नाजाल्यार आमी सगळीं बरीं मनशां, पूण आमी जाणू कशी भशेन आमचीं चिंतनां कसलींच आसतात. ती देंवचारान ती आमची सवय घातलेली आसा, पूण आमी तो देवाचीं उतरां घालीत सगळें भितरलें साफ जावन वयतलें. तर हो प्रयत्न हांव कोत्तां, हळू हळू कोत्तलो आनी तुमकां दाखयतलो ती कशे भशेन करूंक जाय पळय तें. तो तेवस घेता आनी मागीर पवित्र भोजन घेता. कोविडाच्या वेळार सायबाची रॅली घेवन खूब लोकांक पेकोवणी मेळ्ळेली. आतां ती म्हणटात तुमी कित्याक दिनात, म्हाका वेळ ना. आनी ती अस्तरी आमकां हांगसर मदत करताली, ती देवान तिका व्हेली, ती मेली. म्हणटत आतां म्हाका तिचें काम करचें पडटा, तें काम आनी हें काम बाकीचें सगळें करचें पडटा. म्हणटत आतां हांव कितें करतां, मीस जातकूच रॅलीक घेवन आमचे भाशेन आनी इंग्लीश भाशेन बेसांव दिता. पूण हें सदांच घडना सारकें, तर तें मागीर करतलो. पूण आतां हें बेसांव जें दिता, कितल्याशा लोकांनी म्हाका सांगलां तें बेसांव घेवन तीं बरीं जालेलीं आसा, तांकां कितें मागता तें मेळ्ळेलें आसा. ताका लागून हांव तुमचे पासत मागणी करतलो. हें रॅलिकेन बेसांव दिल्या उपरांत मातशें तुमी बसात, कित्याक तें मातशें एडजस्ट करूंक जाय म्हाका, तुमकां दाखोवंक जाय. तुमी बेसांव घेता तेन्ना सगळें तुमचें हें मीस यूट्यूबाचेर आसा, तुमच्यान तें पळोवंक जाता. तर सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल खूब जाणां तुमी त्या मिसान आमच्या तेरसान आनी एका दुसऱ्या कार्यक्रमान भाग घेतात. तर आमचें ॲप आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल, यूट्यूब सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल आनी वेबसायट सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल एकूच आसा तें. म्हणून ताचेर तुमच्यान पळोवंक जाता. म्हणून बेसांव दिवन जालें की ना मातशें बसात, तें एडजस्ट कोत्ता. मागीर हांव तुमकां थंयसर उबो रावन तुमच्यान ते सायडीन तुमलाशीं वचोंक जाता, पूण रॅलिकेचो उमांग घेवंक जाता तुमच्यान. आनी हांव तुमचेर हात म्हजो दवरतां आनी पर्यंत तुमकां खास बेसांव मागणें दिता. ओके, आतां उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकोन ते सांबाळटात आनी आपली थिरायेक लागून पीक दितात, ती सुभागी. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसिसा कडेन मागचें.
आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा हांव आमेन आनी सोर्पो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन तुमकां तर मिसां दिवंक जाय जाल्यार ते सायडीन ती बसलेली आसात मातशी मिसां दिवंक जाता आनी तुमी सगळीं जाणां बसात एक एक लायन येवनी नाजाल्यार सगळीं जाणां तुमी उबी रावन पांय व्हांवतले तुमचे ही सायड आतां उबी रावन यात